दोरदूताच्या इतिहासावेलें वाचप. दुसऱ्या सोनवारा आंत्योकेचे सगळे ओगळे उणे आख्खें शार देवाचें उतर आयकूंक एकठांय जालें. इतली उरपोंच पळोवन जुदेव लोक नाटकायेन भरलो आनी निंदा करून पावलूस सांगतालो ताचेर आडवें तिडवें उलोवंक लागलो. तेन्ना पावलून आनी बार्नबासान काळजीदारपणान म्हणलें, देवाचें उतर आमी पयलीं तुमकां परगट करूंक जाय आसलें, पूण तुमी तें मानून घेनात देखून, आनी सासणाचें जिवीत तुमकां फाव न्हय म्हूण तुमीच निवाडो घेतात देखून. आतां आमी विदेशाचे वाटेन चल्ल्या, कित्याक अशें आमकां सर्वेस्परान फरमायलां. प्रितुमीच्या शिमापर्यान तुवें थारोवन पावचे खातीर राष्ट्रांचो उजवाड हांवें तुमकां नेमला. हें आयकून विदेशी खुशाल जाली आनी देवाचे उतराक ताणें मान दिलो आनी सासणाचें जिवीत सोडूंक आदें फुडें नेमलोली आसली तितल्यांनी भावार्थ दवरलो. हे परीन देवाचें उतर सगळ्या गांवांनी शिंपडलें, पूण जुदेवांनी थोड्या भोक्तिवंत आनी उंच कुळेच्या बायलांक आनी शारांतल्या फुडाऱ्यांक उचांबळ केली आनी पावलूक आनी बार्नबासाक पिडापीड दिवंक आनी आपले प्रांतांतले भायर घालूंक उस्कायली. देखून ते जुदेवांचेर आड आपल्या पांयांचो दुळो फाफडून इकोनियेक गेले, पूण शीस खुशालकायेन आनी पवित्र आत्म्यान भरले. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. शेकान शेक प्रितुमीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रोचून गाव. नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली ओचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बळान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. जबाब. शेकान शेक प्रितुमीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. इस्रायलाचे कुळेताय आपल्या थीर विस्वाशी मोग मनान दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब. शेकान शेक प्रितुमीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. शेकान शेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वी गोणगोणान सर्वेस्पराच्या मानाक खुशाल गितां घडून गाव. आनंदाच्या उल्हास सोड. जबाब. शेकान शेक प्रितुमीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. उद्गार. सोमी म्हणटा, तुमी म्हज्या उतरा प्रमाणें चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शीस जातल्यात आनी तुमकां सत कळोन येतलें. जो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तुमकां म्हजी वळख आसली जाल्यार म्हज्या बापाची वळख तुमकां आसतली आसली. आतांच्यान तुमी ताका वळखतात आनी तुमी ताका देखला. फिलिपान ताका म्हणलें, सोम्या, आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. जेजून ताका परतुपाल केलो, फिलीप, इतलो वेळ तुमचे सांगाती आसा आनी अजून तुमी म्हाका वळखूंक ना? जी कोण म्हाका पळयतात
ती म्हज्या बापाक पळयतात. तर आमकां बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणूं येता? हांवें बापा सोवें आसा आनी बाप म्हजे सोवें आसा म्हूण तुका भावाटना? जें कितें हांव तुमकां सांगतां तें हांव म्हजेच उस्तुंगी उलयना, पूण म्हजें सोवें आसा तो बाप आपली कर्तुत्वां करीत आसा. म्हजेर भावाट दवरात. हांव बापा सोवें आसा आनी बाप म्हजें सोवें आसा. कर्तुत्वां लागून तरी भावाट दवरात. खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, जी कोण म्हजेर भावाट दवरतात ती हांव करता ती कर्तुत्वां आपुणूय करतलीं, ताचे परस श्रेश्ठ कर्तुत्वां करतलीं, कित्याक हांव बापाशी वेतां. तुमी म्हज्या नांवान मागशात तितलेंय हांव करतलों, आनी अशी पुता सोवें बापाक महिमा मेळटली. तूं कितेंय म्हजे नांवी मागशात जाल्यार हांव तें करतलों. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. जी कोण म्हाका पळयतात ती म्हज्या बापाक पळयतात. नियाळाक आदार. जेजू मनीस कसो ह्या संवसारांत जियेलो आनी मेलो आनी आतां आमचे मदें जिवो आसा. जेजू जिव्या देवाचो पूत. पवित्र आत्मो ताका दर एक दिसा मिसा बलिदानांतल्यान पवित्र पुस्तकांतल्यान ताका आमी आशेतांव तेन्ना आमकां उक्तो करता. पवित्र पुस्तकांत कांय घडितांनी देव जेजूक आपलो पूत म्हूण पुरावे दिवंक उलयता. देखीक जॉर्डनांत जेजूचें स्नान, जेजूचें रुपांतर आदी. फिलीप जेजू लागीं ताका बाप दाखय म्हूण सांगता. तेन्ना जेजू निर्शेता आनी म्हणटा, इतले पुरावे तुमकां मेळ्ळे आसतना पर्यान तुमी आपल्याक आनी बापाक वळखूंक पावंक नात. हें सोत उक्तापें करूंक ताचें उस्तुंगी जावचें नासलें, पूण पवित्र आत्मे उदेशी तें घडटलें आसलें. त्या वेळार तांचे मनान ओस्कोत आसली आनी ह्याच कारणाक लागून जेजूक शिपाय धरतात तेन्ना ते सगळे पळून वेतात आनी लिपतात. पूण जेन्ना पवित्र आत्मो तांचेर येता तेन्ना सगळी भिरांत तांचे वेली वेता. ते जेजू पासत मरूंक तयार जातात. जेजू आमचे मदें जिवो आसा हें सोत आमी वळखूंक जाय. जेन्ना जेजू सोवें आमचो संबंद घट थीर आसता तेन्ना आमचेर कसलीय आटेविटे आयल्यार पासून आमची मनां हांसिनात. बाप, पूत आनी पवित्र आत्म्याचे संबंदान आमी जिवंक वावुरया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, जेजू जिव्या देवाचो पूत ताचे संबंदान जिवंक वावुरया.